बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम। बाळूक जेजूची वार्षिक परब याच जानेवारीच्या 14 आणि 15 वेर आमी समरमतां। फेस्ताचो संदेश असो आसा, जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो। या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता। हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोर्डेल हांगा तावन सुरू जाता। पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या। त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात। नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात। सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली। 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें। या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले। 10:30 आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या। सांजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा। सांजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले। फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार। त्या दिसा मिसाची बलिदानां अशीं आसात। सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी दनपारां 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें। 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सकड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा। त्या दिसाचे संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें। अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले। फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले। तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात। सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाची बलिदानां आसात। ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले। हे मीस सकड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा। उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें। ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा। या 12 दिसांचो दाबाजो सांजेच्या 6 वराच्या मिसा सांगाता आखेर जाता। मीस जातच एवकरिस्तीक पुरशांव आसतलो आनी उपरांत आमी बावटो देंवोवन बाळका जेजून आमचेर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवासतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या। ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें। रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा। नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता। सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा। तुमी येयात, हेरांकी आपोवनडा, बाळूक जेजूची वर्तीं बेसांवां आमी सकड जोडया।
आणि आमचे जिवीत नंदन करूया. देव बरें करूं. नमो नमो
मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका ओगलाप तुका हसून दायता तुका माय तो आमा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची आयक तो मागणी आमची दीस घालका करतेची नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शेकाये मान तुका ओगलाप तुका हसून गायता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे जो आसा जो आसलो आणि जो सदांच आसतलो त्या भोवमोगाळ देवाची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्त मोगाळ भावन आणि भयणीनो नव्या वर्साच्या पयल्या घडयांनी आमी आसाव देवाक अर्गां दिवंकू आनी ह्या सगळ्या वर्साचेर ताचे विसनार आशिर्वाद मागूंक आज ही गरज माता मोरी देवाची माता ही परब संभ्रमता आनी वर्साच्या सुरवेरच मोरये मायेचो आदार मागता आमा सुमेस्तच्या जिविताचेर देवाच्या कुशेक सदांच खाल जावन जियेल्ली आमच्या जिवितांत ती देवाच्या कुशे प्रमाणे जें कितें फुडें येता आमी नेनाव पूण जर आमी ताच्या हाताकाल ताच्या कुशेकाल आमचें जिवीत समर्पित तर जाल्यार सगळें शांती समाधानाचें मानवोचें आनी आमच्या सुमेस्तांक तृप्ती हाडचें तसलें जातालें म्हणलो बरोसो आज ही गरज आमकां दिता तरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना प्रत्येक सामको आमकां जायत्यो राटावळी आसात चिंता आसात जायतें घडोवंक आसा ह्या वर्सा तें सगळें देवाच्या हातीन समर्पिया संतोषान हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया नवें वर्स आमकां फावो केलां देवाच्या तशेंच एकामेकाच्या मोगांत वाडोवंक गरज आसचें सगळें आमकां फावो कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागून घेवया सरमची उणेपण वळखून घेवन खालतेपणी बलिदान पेटोवंक आमकां आमी तयार करून सांगाता म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सांकवार मोरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उसगी आणि शांती ताच्या ईसा सोसारी सर्वेश्वरा देवा सगळीच्या राया
सर्वोत वेदात देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सौम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमच्या कुळाचे एके स्त्रियेक तिचे अंकवारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विंचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली तुवें आमकां फावो केल्ले येदे वर्ते आवयचे देणे वळखून आमी सुमेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखी वंदू मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो फाटलाव आमी करूंक पावू हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना गणान पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलिताक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय तुमी तांकां सांगा सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर पांकों आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलिताचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार Santo कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं Santo कृपाळ देवा
आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीत मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जा. सर्राष्ट्र तुजी सडवून वळखून घे. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. देवा सर्जनांग तुका वाखाणू. सर्राष्ट्र तुजी स्तुती करू. तू तांची राजवटकी न्यायनीती प्रमाणे करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सर्पर्जा तुका वाखाणू सर्वेस्परा. पर्जा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दिव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पाया पडूं. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जातो कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सांपावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हूण व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत. आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. आदी मगा परत्यान आनी साबारतरांनी प्रावाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात
तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पराक जयचे. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. गवळ्यांनी धावाधावी वसून मोरयेक झुजेक खावनेत न्हिदयल्या बाळकाक ताणें देखले. बाळकाक पळयतास ताच्या विशयांत देवदूतान सांगलें सकड तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले तें आयकली. सकडां अजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत झाकून दवरून त्यो आठयतली. शेगीं गवळी आपणे आयकल्ले आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटी गेले. सगळे देवदूतान सांगले प्रमाणेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतास ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भी समोवच्या आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक नव्या वर्साची परबी पाठयता. हे नवें वर्स तुमकां समृद्धीन बरयलें, देवाच्या आशिर्वादाचें, देवाच्या कृपाचें तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक हांगा आसल्यांक, परगांवांत आसल्यांक सोमेस्तांक बरेंच जावं दी म्हणून हांव मागोवन आयच्या वाचपांचेर नियाळ करता. हॅपी न्यू इयर. आमी जायतें प्लॅन करता न्ही गे. करता गे ना आसा जाल्यार आसा, ना ना म्हणा करता न्ही गे. आमी सगळीं प्लॅन करता. जावं बरो धाकटी व्हडली आनी मलगडी पुराय करता. काल म्हज्या काजिना कडेन उलोवन आसतना ताचे तूं आवय कडेन सांगता, मम्मे तूं न्हिद नाका, तूं न्हिद नाका, न्यू इयर येता, न्यू इयरांत जायतें आमी करूंक आसा, त्या पासून तूं न्हिद नाका. इल्ली एनर्जी दाखय. आवय सांगता म्हाका काम आसा, फाल्यां उठोवंक आसा. ना ना इल्ली एनर्जी दाखय, नव्या वर्सा कितें बरें आसा खंय. धाकटे भुरग्याची चिंता इतलें आसा तर आमचें चिंता तशें न्ही दोडतें आसा न्ही गे. हय पूण आमचें प्लॅनिंग वय, पूण आमच्या की पयलें आमकां रसलें देवाचें एक प्लॅनिंग आसा वय मू आसा की ना. कसलें प्लॅनिंग देवान आमकां दिलां. कसलें प्लॅनिंग. बोवा पुरबायेचें प्लॅनिंग देवान आमकां दिलां. बोवा पुरबायेचें योजन दिलां. ताच्या मोगांत एक जावन ताच्या सांगात आसचेंच व्हडलें प्लॅनिंग न्ही गे. तर ह्या नव्या वर्सा ताचें योजन घेवन आमी फुडें या. तर ताचें योजन समजचें तर मोरये भशेन व्यक्तीत ह्या मोरयेचें काळीज आमचे थंय आसाचें. जर तें मोरयेचें काळीज आमचे थंय आसा तर खरेंच देवाचें योजन कितें आनी त्या योजनाक लक्ती जावन आमचें योजन आमी बांदूंक जातलें. तर मोरयेन आनी मोरयेचें व्यक्तीत्व ह्या काळीज कसलें जावन आसलें. पळया आयच्या वंजलांत थंय एक अपुरबायेचें वाक्य आसा न्ही गे. कितें. सर संगती मोरयेन आपणाच्या काळजांत आटयल्यो न्ही गे. वय मू वय. मोरयेच्या काळजांत कितें आसलें. मोरयेच्या काळजांत आसलें जेजू शिवाय दुसरें कितेंच न्ही. त्या जेजूच्या मोगान बरयल्ली मोरी जावन आसा आनी त्या काळजाच्या मोगान बरोवन मोरी त्या जेजूक आपणाच्या उदारांत जल्म दिता. म्हज्या मोगाळिस्तानो जायते पुटी हांवें सांगचें, जायते पुटी सांगचें. तस्सो जेजू परत 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 त्या येवकारिस्तांत आमच्या काळजांत जल्म घेता. आमच्या काळजाची भूक तो थांबयता.
मोरयेन त्या संतोषान भरल्या काळजांत त्या जेजूक आपणाच्या उदारान जल्म दिल्या भशेन आमी त्या जेजू काळजांत जल्म दिचे. तदळा मात्र ह्या बागलाच्या भायर हांव जावं दी, तुमी जावं दी, कोणी जावं दी, संतोषान दादोचकायेन आमी भायर वेता. जर हांवें तुमकां सवाल परत विचारलें तर तुमी त्यात दादोचकायेन वचूंक तुमी गेल्यात गी? हे प्लॅन देवान दिला तुमकां, हे योजन देवान तुमकां दिला. तुमच्या काळजांत आपले ताच्या एकल्याच पुताक तुमच्या काळजांत जल्म दिवंक ताणें आपयला. ताकाच जेन्ना तुमच्या काळजांत तुमी त्या जेजूक जल्म दितात थंय तुमचें थंय कितेंच उणेंपण जायना. उणेंपण आसचें गे ह्या संवसारान, उणेंपण आसचें गे ह्या मनशा सैमांत, पूण दैवीक सैमांत त्या जेजूच्या मोगांत जेजू थंय उणेंपण ना. आनी मोरयेन पयलें घेतलें हें आपणाच्या काळजांत त्या चडवंदराक जल्म दिलो आनी त्या संतोशान बरोवन ती अरयेक ती सुती गायतली. आज असलें योजन हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत व्हरूंक जाय. आनी त्या काळजांत कितें आसलें म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हेच्या पयल्या वचपान गणन पुस्तकान सांगता आशिर्वाद. मोरी संतोशान बरोवन म्हणटा आनी त्या आशिर्वादाची भोगनान ते म्हणटा सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पसरतल्यो. तुमी कितेंय म्हणा मोरयेक, ती देवाची माता न्ही, कोणी खालें म्हणून दी मोरयेक, ती आवय न्ही, ती आमची बरी मनीस खालें म्हणून दी. जे कितें देवान दिलां तें मनशान केदींच व्हरूंक जायना. जर देव तुमकां ह्या म्हाका दिता कितें ते देवाचे त्या आशिर्वादान भागीदारपण ते खंयच्या मनशान वगडोंक या काण व्हरूंक जायना. कित्याक मोरयेक तें भोगाप दिलें. हेंच घडटा 431 इस्वेंत जे कितें राजावाक समजता भावार्थांत कळना. जो मनीस राजावाच्या त्या पुसलोन हें जियेता भावार्थ कितें म्हण ताका केदींच कळना. आज आमी जेजू मोरी देवाची माता म्हणलें परब आचरण करता. कित्याक बेश्टें न्ही, खंयसर देवाच्या जेजूच्या दैवीकपणाक सवाल आयला गे थंय मोरयेच्या आवयपणाकी सवाल आयलाच. खंय पुरा जेजूच्या दैवीकपणाक सवाल आयला गे थंय मोरयेच्या आवयपणाकी सवाल आयलाच. हेंच घडटा. नेस्टोरियन म्हणटा मोरी देवाची माता न्ही, साधारण मनीस. जेजू देवी न्ही, तो मनीस, तो आमकां सोडोवंक सोडयना. हांवें ताका सांगलें आमी जर तर राजावांत जायते चिंता, हांव तशें चिंता, अशें लॉजिकली चिंता तर तो भावार्थ जेजू आमकां काळजांत जल्मूंक जायना, ताचो आशिर्वाद आमकां भोगूंक जायना. काल एक धाकटें निदर्शन तुमकां. काल थंय सकाळीं मीस जावन भायर गेल्ल्या वेळार 4 कुटुंबाची जण आयलीं म्हाका वळखतात आनी तांच्या पैकी तांच्या फ्रेंड्साक कोणी आपूण हाडलें. त्या कुटुंबाची त्या मनशाक परत परत सांगतात अळे वच ह्या जागा आसा, तूं आशिर्वाद कान घे, तुका बरें जातलें. तो मनीस बिलकूल आयकना. तो म्हणटा तो धाकटो ताचे कडेन घाल विचारचें. असो जाल्यार राजावान भरल्यांक जेजू काळजांत कसो जल्म असो जेजूचें आशिर्वाद कशें समजोवचें हें धाकटें निदर्शन दिलें. ताकाच हें भावार्थाचें फेस्त आमच्या राजावाचें फेस्त न्ही, हें योजन देवाचें. ताकाच गणन पुस्तकांत म्हणटा हांवें आशिर्वाद दिला, तुमी आशिर्वाद जावच्याक देव आपयता. तें फेस्त हें. कितली ग्रेस्त काय न्ही, वय गे न्ही म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या ग्रेस्त गायचे फेस्त आमकां आज दिला. तिसरें, आज आमी एकले क्रिस्तांव जावन कोणी जावन म्हणटात हे म्हजी आस, म्हजें हक्क म्हज्या बापातोन आयिल्लें, म्हज्या आवयतोन आयिल्लें. मोरयेच्या काळजांत कसले हक्काचे दिवचें उलयता. जेजूच्या देवाच्या राजांत वारसदाराचे हक्क विचारता. हाचे दुसऱ्या वाचपान गालांत बरयल्या पत्रान म्हणटा ख्रिस्त सवे तुमी ताच्या राजाचे वारसदार. आमी चिंतचे हांगा आमकां जेजू थंय दवरूंक पळयता. यू ऑल थिंक हियर हांगा, पूण देव आमकां थंय दवरूंक आशयता.
केवळ मोरी एक मात न्ही, म्हाका तुका सोमेत सांग कित्याक आमी सगळीं देवाची, सगळीं जेजू क्रिस्ताची. आमी हांगाच पळयता, पूण थंय कितें आसा, खंय जेजू आमकां उखल धरून पळयता तें आमच्या मतीन ना. ताका गालांकार बरयल्या पत्रान म्हणटा, ताका मोरी हक्कान म्हणटा, हांव देवाची माता, सोडवंदाराची माता, आमी देवाची, आमी जेजूची. कितें म्हणटा हक्क कितें, बापाक बापय म्हूण आपोवचे हक्क म्हाका दिला, तुमकां दिला. हे हक्क आमी वगडायल्ले, असले हक्क देवान आमकां दिला. आनी असल्या ग्रेस्त भावार्थान हांव तुमी आमी सगळींची येता म्हज्या मोगाळ इश्टा भावानो. ह्यो संगती मोरयेन आपणाच्या काळजांत आटयल्यो, जिरयल्यो आनी त्या प्रमाणे जियेले. त्या पासून मोरयेक देवाची खुशी करूंक साध्य जालें. न्हय त्या कश्टांच्या वेळार, सुखाच्या वेळार, हर एक वेळार. ताकाच आजून म्हणसर आमी गितां गायना तिची स्तुती करता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची ओगळी गाता. आनी असले भाग म्हज्या मोगाळ इश्टानो म्हाका आनी तुमकां दिला. जर तर म्हज्या काळजान हांव खालें आटयता, खालें जिरयता, खालें जिरयता. हांव इज्रायल गेल्ल्या वेळार थोडे संगती सांगतना तुमकां ते समजता. इज्रायल गेल्ल्या वेळार हांव एक 40 जण म्हजे वटायले, 40 चडत आयले. ते लोक झगडटलो, म्हाका ते रूम जाय, हे रूम जाय, अशें झगडटले. अशें झगडटा आसतना आखरेक एक स्त्री म्हणाली, ते खालें जावन दी, खालें जावन दी, हांव ती कामात बक्षिना. ती म्हजे वट्ट आयली, आज त्या तिचे वट्ट गेले. हांव गांव क्रिस्ताचे जल्मल्या गांवांत जेजूक नमस्कार, पूण आखरे कितें, काळजांत कितें, व्यक्तित्वान कितें. आनी असल्या काळजांत जेजूक जल्म दिवन भायर वचून संतोशांक म्हाका जाता की ह्या जाग जावन असलें काळीज म्हजें तें असलें म्हाका जाता काय. असल्या काळजान भरून हांवें जेजू क्रिस्त ह्या संवसार सोडून धाडून भायर वचून सांगूंक जाता काय. म्हज्या मोगाळ इश्टानो, हांव तुमकां पोट्टू काणी सांगते ना, आमच्या भावाताचें सत तुमकां सांगते आसा. जर तुज्या काळजांत असली दादोसकाय आसाचे तर पयलें क्रिस्त कोण म्हूण तुका कळाचें, देव कोण म्हूण कळाचें. जेन्ना ताची वळख निजायकी तुमकां जाता, तुमच्या काळजांत आशिर्वाद आनी ते हक्काच्या विशयान तुमी सदांच चिंतात, न्ही ह्या संवसाराचें. आनी असलें फेस्त आमी आज आचरण करता. जे कितें आमी घेता हांगा तेंच आमी सर्गी व्हरून बांदतल्या सोमी म्हणटा. जे कितें तुमी हांगा बांदतात थंय बांदतल्यात. तर आमी कितें आटयता आमच्या काळजांत तुमकां कोत्ता, हांव विसरना ताच्या विशयान. जर तुमच्या काळजांत क्रिस्ताक तुमी आटयनात, चिरयनात, ताचो आशिर्वाद समजनात, ताची योजना तुमी समजनात, परत अवकाश, परत अवकाश म्हाका आनी तुका ह्या नव्या वर्सांत. वेळ आमी चिंतल्या भशेन आसना, फ्राय आमी चिंतल्या भशेनूय आसना. जे कितें आमी चिंता हांव पोरवां जियेता, हांव येदे व्हडलें करता म्हूण, एक शीर उल्या पुरो मनशाची मनीस कटल्यार. ताकाच देवान तुमकां परत, म्हाका तुमकां परत अवकाश दिला. ह्या सोम्याक अणभव करूंक, आमच्या काळजांत समजोवंक आनी समजल्या उपरांत हो संतोश हेरांतय वांटून दिवंक आमकां आपयलें आसता. हो अवकाश आमी वगडावचो नाका. हो अवकाश आमी घेवया, मोरये बरी आमी जावया. इस्त कृपा ह्या दिसा आमी मागया. आमेन. आमचो भावार्थ त्या एका निजा देवातय आतां आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्पद्वेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो सुपूत तो,
सर्व काळा आदेम बापातावून जल्माला खऱ्या देवातावून उजवाड खऱ्या देवातावून उपजल्लो खरो देव तो देवातावून जल्माला ताका रुसोवना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तावून तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता जावन निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेस पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव आमचो बाप आमी वारेस्तार जाल्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या जल्मा मनशा सैमा वरवीं तर आमच्यो तशेंच सगळ्या मनशा कुळाच्यो गरजो आतां ताच्या मुखार आमी दवरया. मोगाळ्या बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस सर्व बिस्प याजक धार्मीक भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावांत उर्बेवंत कर बऱ्या भलायकेंत तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखांत्र तुजें मिसांव यशस्वी बरीत रितीन जारी जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांतीचे आनी बक्षणेचे वातावरण रस फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासानेन पाळोवंक जाणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवे रूप आनी समाधानाचे वातावरण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवे वरास नवो बरवसो तांच्या जिणेंत हाडून दी. तांकां सोमेस्तांक बरी भलायकी मोतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर्व जाग्यांनी शांतीचे राज स्थापीत जावन सर्व लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करून आनी माया मोगान जियोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारे हजर जाल्ल्या आमी सोमेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबांत मागण्याच्या स्पिरितान जियोवंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बक्षण्याच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोवन तुज्या पुताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गडीभर मौन रावन आमची वैयक्तीक प्रार्थना बापा मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा आमची मागणी तूं स्विकार कर. हे नवे वर्स आनी आमची जिणी तुज्या हातांत उपकारी मनान आमी समर्पण करतना आमी सुमेस्तांनी तुका आनी तुज्या पुताक साक्ष दिवन जियोवचे पर्जा जावन आमकां परिवर्तन कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर. मांसा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर.
मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटेका जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर तुझी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर तुझी खुशी पाळू कृपेन आमकां भर पेल्या सेवेची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां भर उंडो आनी वायन बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटेता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेकपयसरच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घे देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तुमचो तें शेवटाक पावयताय भगिवंतू देवा मातेची दबाजीक परब आमी संतोषान संभ्रमताव तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कृपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हूण मागताव तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक धिनवासूया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो देवाची माय जाल्ले नित्यांकरी मरयेक आमी नमन करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणताव तुका वंदिताव तुजी कीर्ती परगटताव आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्या सपुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश तेणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव Povid, 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 dărbaranță servesc por tu. Sărganii somsar bărlată cea, băi baba. Usăghitu cace, usăghitu cace, servesc forace navi, e tata cace.
बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावणू जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेतवणी करच्याक एक खाशा परजातून जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मग्न करता तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान तें देणी त्यास पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता तो परदेन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सुगुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा आमचे सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण असो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभोगेवन अवंकार मरियेच्या सांजुजे तिच्या पोतयेच्या तुज्या भोगेवन धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्ता संगता तुवें विसून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भागिवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तेर कर तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवळ्या बापा संवसारांत चिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन त्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक
माई पासान तुज्या राज्यांत गे, थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नांत दिसतला म्हणून आमकां बरोवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताजे वतीची सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन आमेन आमेन. मोरये माये मुखांतर देव मनीस जालो. ती आमची आवय आनी जेजून आम्हा सुमेस्तांक त्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं केल्यांत. तर व्हडा संतोशान सगळी योजना हें सगळें वरस त्या बापाच्या हातीन समर्पण ताणें शिकयलें प्रार्थना सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुडतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवेनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सुमेस्तांक शांती दीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची ककूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले ककूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. रक्ताचे मिसळणे आमकां ते सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत. पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती मोरयेच्या कुसव्यान जल्मून आमी सुमेस्तांचें जिवीत देवाक समर्पीत जावन जियोंक फावो केल्लो तो देवाचो पूत आमचो सुमी. जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागी. सुम्या ते म्हजे भितरेचे भाग म्हाका फोना, तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. राया आमच्या काळजांत
जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाल राया दोन हजार वर्सां पूर्वी बेथलेहेम शहरान बागी अवकारीचे कुशी गर्दानाचे कावणे तू जल्मोन आयलो संवसारासून तो हाडलो तू जल्मोन आयलो संवसारासून तो हाडलो आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाल राया प्रार्थोया जेजूच्या आणि आमच्या कनवळ्या बापा जेजून अंकवार मायेतावन घेतलेली कूड आणि रगत आमचे खान आणि पिवण जाल्यांत ह्या अमोलेक देण्या खातीर तशेंच ताचे अंकवार मायेच्या आणि आमचे जन एकल्याचे आवयच्या देण्या पासत खतखतेक काळजान आमी तुका दिन वसताव जेजूचे आवयचे देखे प्रमाणे सोलूंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आणि जेजू बरे आमी सुमेस्तांनी हे सर्गींचे मायेचे आणि आमचे जन एकल्याचे आवयचे काळीज संतोषान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागताव त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं एक घडी बरोबर बसात सुमेस्तांक नव्या वर्साचे 2026 वर्साचे शुभाशय आमी पाठयता हॅपी न्यू इयर टू ऑल ऑफ यू हे वर्स शांती समाधानाचे आणि सर्व समृद्धीचे तुमकां जावं हांगासचे सर्व कर्मेलीत फळाद आमी तुमकां बरें मागता आज सांजेर 6 वरार नव्या वर्साचे मीस आसा येदोळ तुमकां कळयल्ल्या प्रमाणे परवा 4 तारखेर परवा ब्रेस्तारा आमी बाळूक जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन वजाचो पुरस्काव करतले सांजेर 4:30 वरार कुलशेखर कोड्डेल इगर्जेत हांव हो पुरस्काव आमी सुरू करता तुमी सुमेस्तांनी ह्या पुरस्कावा मुखांतर जेजू बाळकाच्या वार्षिक फेस्ताक लक्षिल्ल्यान तयाराय करूंक आनी हेरांकी जेजू बाळकाचे शिस्त जावंक एक प्रेरण दिवंक तुमकां सुमेस्तांक आमी
उलो दिता पोरवा ब्रेस्तारा सांजेर 4:30 वरार वजांचो पुरुशांव कोड्डेलता परत तुमकां सुमेस्तांक नवे वर्साचे शुभाशय. प्रार्थोया आशीर्वाद घेवंक तकली बगायात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. देव सगळ्या देण्यांची झर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशीर्वाद देव आणि ह्या सगळ्या वर्सां सर्व वाईटांतले तुमकां सुरक्षीत सांबाळू. तसो देव तुमचो भावार्थ थीर करू, तुमचो बरवसो सुदारू आणि शेवट पर्यान तुमची काळजां सोसणीकायेन वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटो. तसो देव तुमची कामां आणि सगळें तुमचे जिवीत शांतीन चलोव, तुमच्या मागण्यांक सदां काण दिवं आणि सासणाच्या जिविताक तुमकां पावो. आणि सर्व पदवेदार देवासो, बापासो आणि पुतासो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि तुमचे सोवे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नमन आकार मोली देवपुताचे माये, आज पडव्याचे रांगे आमचे वर्षे काये. आमची माय म्हूण दाखय, आमकां मोगान वागय. देव बेरांती वाडय, जेजू सरशी पावय. मोगाळ सोवे आमकां बरी आशीर्वाद देव आमकां. बेगीन कर्साची गृहेन हेर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे.